सरकाराचे प्रकल्प थारायल्ल्या वेळेत पुराय जावंक नोकरशाहीक लागून कळाव जाता। सरकारी ऑफिसराकडे फायल पावली की ती फुडें धाडपाक फोन मारून जागे करचे पडटात म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा उलयलो। अधिकाऱ्यांक फायन मारपाक सुरू करपाक जाय, ऑफिसरांकडच्यान तांच्या कामाचो रिपोर्ट घेवंक जाय म्हूण फ्रांसिस उलयलो। जीएसआरटीसीन सुमार 2.5 कोटी मोडून म्हापसा बस स्टँड सारको केला। बस स्टँडाच्या उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो। म्हाकाय बरें दिसता सांगपाक अमके तारखेर जातले तमके तारखेर जातले, पण एक्चुअली जेन्ना काम सुरू जाता पळय ते कितके डिपार्टमेंटां इनवॉल्व आसतात, ऑफिसर कितके फास्ट काम करतात तुमकांय खबर आसता। प्रत्येक टेबलाचेर फायल पावली की म्हाका फोन मारचो पडटा। तो ऑफिसर लिव्हीर आसता, सीक आसता, तर ताजे म्हाका कारणां सांगतात, पूण काम करतल्याक म्हाका दिसता कारण कांयच लागना। पण हांगासर कितें आहा, आमच्या शासनान अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती कोणाक ना, कोणान डिले केलेले कोणाक शिक्षा ना, हे प्रॉब्लेम आमचे। तो डिले करता, प्रकल्प फाटी उडोवन सोडता, पूण ताका दंड ना तेजा, ही इज नॉट अकाउंटेबल। प्रत्येक विशयाचे तर दंड येत, म्हाका दिसता खुबशे विशय सुट्टले आसतात पळय, तांकां म्हणटा ते मास्टर रोल नासता सायन मारपाक। ते केन्ना ऑफिसान येतात केन्ना वयता तेजेर कंट्रोल नासता सरकाराचो, कितके काम करता तेजेरय कंट्रोल नासता। सगळो कंट्रोल येवपाक जाय, हिशोब आसपाक जाय। प्रत्येक व्यक्तीचो सरकारान जे आसता पळय, लोकांचे पयशे घेवन पगार घालता पळय, ते व्यक्तीचो हिशोब आसपाक जाय। थोड्या ऑफिसान जाला बी ते बायोमेट्रिक्स न्हू, खूब कडेन जाला, पूण खूब कडेन घालपाक सोदिना, ऑफिसरूच घालपाक सोदिना, कित्याक मागीर ते हिशोब गावता न्हू, कितके लोक कामाक टायमार येयला पळय, तो हिशोब गावता, हिशोब कोणाकूच नाका। कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो सब रजिस्ट्रार अनिल देसायाक सरकारान सेवा वाड दिल्या म्हूण गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे कर्मचारी धरण्याक बसले। तांणी पोरण्या आरटीओ ऑफिसा भायर धरणे धरले। सरकारान सेवा वाड दिल्ल्या सरकारी ऑफिसरां आड गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनान धरण्याची मोहीम सुरू केल्या। असोसिएशनान आवाज काडिल्ल्यान एक्सटेन्शनां सोदतल्या कांय जाणांक खंय सरकारान घरा धाडल्या। गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनान हे आफ्टर रिटायरमेंट कोणाक पळय एक्सटेन्शनां मेवता वो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेता, ताचेर 15 ऑगस्टाक ही चळवळ सुरू केल्ली। पूण आमी ही चळवळ सुरू केल्ले उपरांत जायते जाणांक घरा धाडले। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 19 लोक आसले, पूण आतां 2 जाण उरलेले आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सुमार 14 लोक आसले, तितूनय 3 जाण कितें उरलेले आसा, उरलेले सगळे घरा गेले। आनी तितून व्हडली व्हडली नांवां सांगची म्हटल्यार चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर लक्ष्मण आसलो, तो गेलो विदाउट फर्दर एक्सटेन्शन। बेंजामिन ब्रागांजा जो एनिमल हजबंड्रीचो डायरेक्टर आसलो तो गेलो। ऑर्लांडो रॉड्रिक्स जो जावन आसलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर, तो घरा गेलो। एसजी कोरगांवकार जो जावन आसलो कमर्शियल टॅक्सीजाचो कमिशनर, ताका फर्दर एक्सटेन्शन मेळून आसतना तो घरा गेलो। आयज आमी हांगासर अनिल देसाय जो असिस्टंट रजिस्ट्रार आसा ताका एक्सटेन्शन मेळिल्लें आसा। आमी म्हणटा एका एक्सटेन्शन कित्याक, कितें ताणें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वॉलिटीज कितें आसा तेज्यो, ताका कसले गुण आसा। एक्सटेन्शनां म्हणटा ती फकत जे कोण रिसर्च करता, सायंटिफीक रिसर्च वो जावं आमचे डिफेन्स रिसर्च करता, तांकां एक्सटेन्शनां मेवल्यार ओके। प्लीज तुमी आतां तरी देंवत के आयजूच तूं तुजें रेजिग्नेशन धाड आनी आपण आनी कंटिन्यू करना म्हूण सांग, तेन्ना आमी तुका तुजो पर्सनल रिस्पेक्ट तरी उरतले। आनी हितूनच आमी तेज्या भुरग्यांकूय विनंती करता, तुमी तुमच्या आवय बापायक सांगा। घेऊया एक विराम।